गायन करूया A24 पेज नंबर 12 A24. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाच्या बलिदान आमी मागतले हांव जल्माचो दीस नेथन फेर्नांडीस, तशेंच आज जल्माचो दीस निकोल नुनीस ह्या आमच्या दोगांय बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. देवान तांकां आशिर्वादान भरून बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज आमचो मॉडरेटर आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समरुमता ताचे खातीर मागुया. फ्रांसिस्को नुनीस आनी वेनाद फेर्नांडीस आपल्याचे लग्नीक वार्षिक बरो समरुमता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन सांबाळून तांचो कुटुंब सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. आमी आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत तशेंच युक्रेन ह्या देशांत शांती वसल्यार पुरो म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. भिवू नाकात. हांव तो अशें सोमी उदकाचे चलून येता तेन्ना शीस गाबोरतात आनी ताका ते ओळखूंक विसरतात. आमचे जिवितान बाबा भयणीनो ओतमीक काडूंक जायते फावटी येता तेन्ना आमी भियेता. आमच्या जिवितान आडकुळी येता तेन्ना देव ना कसो आमकां दिसता. आज तो चिसो आमकां आश्वासन दिता, हांव तुमच्या सांगाता आसा. वादळ मोड येता, आडकुळी येता तेन्ना, उचांबोडाय जाता तेन्ना तो सोमी आमकां दिरादीक आमच्या सांगाता वावर करूंक, आमच्या सांगाता आमकां पाटलो करूंक आनी आमच्या सांगाता आमकां सगलो तेंको दिवंक सदां काल राज्य आसा. हे सोमयाक आमी सदां काल अणभवया आनी आमकां ताणें बरे तरेन सांबाळून दवरलां देखून ताका दिन वाचुया आनी मिसाचे भेटेन ताका आर्गां दिवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हसोगल्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेर सदां सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्पराधी विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची फातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केलें. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचे दयेन दीस घाल. जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें दाय सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामांक लायतले. ही येवजण सगळे सभेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इश्टेवाक विंचून काडलो. आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतियोकेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोळ यादनिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर. देवाचें वडकर. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. पोतून म्हणया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नरी धरून ताका सोड गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचे सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. हीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सोगटा सर्वांच्या रोसणारा जेजू दयाळ सोडवणारा आमचे खातीर खुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सांज जातूच शीस दर्याशी गेले.
एका ओड्यांत सोडले आनी काफारनावांक वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोशी पावच्या आदीं काडूक जालो. जुणजुणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोड जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भें दिसली, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भियो नाका. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवंक कोरताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओडे लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakani tuka Krista. Fear not, it is I, says the Lord. बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत बरे भाशेन आमकां मेळटा. Very clearly it says, काडूक जालो. There was darkness. Saint John is very clear. तो बरे भाशेन चतुरायेन हें उतर घालता. तो म्हणटा सांज जातूच शीस दोर्याशी एका ओड्यार चडले. When it was evening, they climbed on the boat or they went into and they were on their way. आनी तुवें काडूक जालो. What does that signify? काडूक हें उतर उजार करता, जुवांव कितें दाखोवंक सोदता? ओतम्याची आमच्या जिवितान ओतमो आनी कूड आसा. कुडीच आमी जाणो सगळें वातावरण त्या वेळार काडूकी जालें. म्हणजे सृश्टी आपलो वावर करतालो. दीस दारेर पडलो आनी सांज जाली. आनी सांज जाल्या उपरांत मागीर काडूक जाता, रात येता अशें आमी म्हणटा. So there was darkness. The nature had its own cycle, day and night. म्हणटकूच रात जाली खरी, पूण तो म्हणटा काडूक जालो. कसलो काडूक? उत्मीक काडूक. The disciples were not able to recognize Jesus. Why? They experienced asle, all day. Fishermen. They were experienced fishermen. They knew how to do fishing. They knew when to put the nets. They knew when to get the fish. They knew which area to throw the fishing nets. म्हणटूच जाण आसले केन्ना आमकां मासळी मेळटली. आनी ओड्यात सोडून आसतना ते व्हडले अणभवी आसले देखून तांकां खबर आसली वादळ मोड जाता तेन्ना सगळीं चोडीं हालतात. मनशान भायर गेलो जाल्यार बुडटा. Man is bound to drown when there is a storm. आनी असले वेळार अकस्मात एक मनीस येता तो पळयतात. This is someone walking on the waters. आनी बाबा भयणीनो, तांचो उत्मीक काळोख उजवाडीत जाता. कित्याक ते पळयतात तो सोमी, पूण पयले भियेतात तो भूत जायत म्हूण. जेन्ना काळोखान ते जियेताले, उत्मीक काळोख आसलो आनी खरेंच तांकां उजवाड नासलो भितर. कित्याक जेन्ना आमकां दोळ्यांत काळोख येता तेन्ना सगळें आमकां झुणझुणीत कशें दिसता. आमकां सगळें साफ दिसती पडना. आमी म्हणटा हें सारकें ना, कितें आसा मुखार तें आमकां दिसती पडना. तशें शिसांक जालें. What does that mean? They failed to recognize the Lord in faith because their faith was weak. बाबा भयण, अशें आमच्या जिवितान इट हॅपन्स द सेम वे इन आवर लायफ. आमच्या जिवितान जायते फावटी वी स्टार्ट डावटींग द लॉर्ड वेन वी आर इन ट्रबल, वेन वी आर इन वरीज, वेन वी आर डिप्रेस्ड, वेन वी हॅव प्रॉब्लेम्स, वेन वी हॅव थिंग्स दॅट डोंट गो अकॉर्डिंग टू आवर वे. जेन्ना आमचो जिवितान प्रश्न उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान प्रश्न येतात. आमच्या जिवितान आमकां सारके फावो ते येस मेळनात. आमच्या जिवितान फावो ते वस्तू आमकां मेळनात तेन्ना वी स्टार्ट वरींग. इज द लॉर्ड रियली देर? इज ही फॉर मी? देव म्हाका खरेंच आसा, म्हज्या सांगाता आसा? खरेंच देव म्हाका आपलो तेंको दिता काय? इज गॉड मर्सिफूल टू मी? डज ही लिसन टू मी? And that's exactly what St. John wants to tell us. जायते फावटी दुबाव, faith and doubts. Most of the time we falter because of our doubts. Sometimes
The Lord himself reminds us, Thomasak म्हणटा, बावाट दूर दुबाव नाका. May we also keep faith that the Lord will have all our worries and problems solved. आमचे सगळ्यो आडकोळ्यो आमच्या जिवितान येता ते सगळे आटे बिटे तोच देव आपणाचेर घेतलो. उदीक आनी उदीक आमकां हे जिवितान बरें आसा तें दितलो. उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान आमकां सुफोड करतलो. He will make us successful. He will lead us to the truth. He will guide us. जिवितान आमकां जेन्ना शेडे मोडाय, when we feel indifferent, why this, why that, तेन्ना देव आमकां उदीक बरेंपण दितलो. देव आमकां मार्गदर्शन दितलो. देव आमकां सुफोड करूंक उदीक आनी उदीक प्रयत्न करूंक आमकां शक्ती दितलो. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन करूया C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्याक उगडली दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सूल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गीन तुका सोय सोय. बापा
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुम्याची सुवामी हांव खाता आनी इतले पियेतो तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास गो. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगतीत चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. उत्मीक उजवाडाय आमच्या जिवितान उदीक आसूं बाबार्थ आमचो तीर करूंक आनी बाबार्थान सगल्यो वस्तू आमी आमच्या जिवितान चलोवंक तो जेसू आमकां बाबार्थ दवर. ह्या फुडें दुबाव नाका अशें म्हणटा. हेच मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्हय. सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटी आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोती आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन तांगडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल
तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शिरी संवसाराची संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्तूचीसू भावार्थान सोत मानूंक आनी आपणाचेर विस्वास दवरूंक आमकां आपयता. ताचेर विस्वास दवरूंक आनी ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सिंहा तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करूया D5 पेज नंबर 49. D5.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक ह्या संस्कार लोलयेचें वण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडोव म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज सोनवाराचे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आमचे फिरगोचीन आनी 6:30 वरांचेर कोपेलांत कोंकणी भाशेन मीस. फाल्यां आयतार, फाल्यां फकत 2 मिसांचो त्रयोदशी. पयले मीस 6:30 वरांचेर आनी दुसरे मीस 8 वरांचेर. सो त्रयोदशी फाल्यांतान 2 मिसां मायाच्या म्हयन्यान 6:30 आनी 8 वाजता. सदांचे परी आमचे फिरगोजीन सकाळीचे मीस 7 वरांचेर जातलें. आज आमी दुयेंतीक कुमसाराक वेतले. कोणाक चोत्राय दोची जावं जाल्यार तुमी कळोवचें म्हूण मागता. हो सोयी घेवन बाबा भयणीनो, आमचो मॉडरेटर आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समरुमता. ताका आमी काळजांतान दिन वाचता, कित्याक जायतो बरो वावर तो करता. मागता ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायन करुया. W14 पेज नंबर 270. सो त्रयोदशी आमच्या वेदी सेवकांची मिटींग हा आज सांजे 5 वरांचेर.